तंत्रज्ञान वापरून काय लोक आपल्या आवाजाची क्लिप करतात। सेक्स स्कॅन्डलाचेर मावीन हेड ऑन मुळा सावन चौकशी जाय पुलिसांचेर फार सोशल मीडिया खंय अँटी सोशल। चंद्रयानाचे कंट्रोल फ्लायटा उपरांत परत यशस्वी सॉफ्ट लँडिंग हॉप प्रयोग यशस्वी रोवर लँडर 22 सप्टेंबर मेरेन स्लीप मोडान सगळो डाटा मेळ्ळो इस्रोन केले जाहीर। साखळी जनता दरबारात जनते परस अधिकारीच माय दूधकारांक चौथी आधी पेंडिंग 19 कोटींची सबसिडी सुभाष शिरोडकरांचे उत्तर। वास्को दरबारात गर्दी उदक लाईट कोळशाचो प्रश्न सुदीन म्हणटा 10 वर्सां जाली प्रश्न तेच मात वास्को कोळसो वाडूंक ना सुदिनाची जाप। परवरेच्या कामाक्षीचो सुऱ्यान 30 वयर वार करून खून पोस्टमार्टम रिपोर्टात स्पष्ट सुरो सोदूंक पुलीस पिजून काडटा कामाक्षीची बॉडी वडयल्लो आंबोली घाटाचो वाठार। फाटल्या 8 म्हयन्यांत 980 ड्रंक अँड ड्रायव्ह केसी फाटल्या वर्सा परस 185 मायज टिंटेड ग्लासाच्यो 35,000 केसी एसपी म्हणटा मोहिमाक लागून केसींचो आंकडो चड। बोरये इस्कॉनाचे देवळाक कनेक्टिंग रस्ते आड हायकोर्टात PIL अंतरीम स्थगितीक कोर्टाचो न्हयकार खासगी संस्थेक PWDचो रस्तो कित्याक हायकोर्टाचो प्रश्न। बायणा नुस्तेमारी बोट परतली बोटीर आशिल्ले 8 जाण 7 जाणांनी पिवन दर्यादेग गाठली एकल्याक लायफ गार्डान केलो साल्वार मोर्जे दर्यांत दुश्टीन रशियनाक वाचयलो। उंडीर STP प्लांटा आड आवाज काडटल्या लोकांक आरजीचो तेको भौशीक सभा घेवन आमदार मंत्री सुदिनाचेर चढाई पात्रांवाचे गुलामगिरींतल्यान भायर सरात मनोजाचो उलो। दर वर्सा प्रमाण अंदूय पणजे महापालिकेच्या अष्टमीचे फेरयेचे स्टॉलाची किजिलां फॉर्मां वाडटा म्हूण कळटनाच गर्दी फॉर्म ना म्हूण बोवाळ महापौर म्हणटा आज दितले। गोयच्या हायस्कुलांनी विद्यार्थ्यांक हार्डवर्क करपाची सर्व्हिस दिवपी बालरथ निमाणे खीण मेजतात 12 वर्सां जाली आयिल्ल्या दिसा रिपेर बसी बदलात पालक शिक्षकांची मागणी। गोवा प्रो लीगात FC गोवान जोडले पयले जैत स्टॉपेज टायमात गोल करून स्पोर्टिंग क्लब दी गोवाक मारले। पेडणे सांस्कृतिक दायज सांबाळपी म्हाल थंय सनबर्न येवंक जायना म्हणटा मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकार सनबर्नाचो थळ्यांक फायदो कितें ते पयलीं सांगचे सरकारा कडेन मागणी। बाणस्तारी एक्सिडेंटाचे केशीत आपाचो फुडारी आदोगाद अमित पालेकाराक सशर्त जामीन सुरवातीचे चौकशेत घाळपणाक लागून कोर्टान माधव पुलिसांची काढली खरडपट्टी। दिल्ली राजघाटात गांधी दर्शनात महात्मा गांधीजींच्या 12 फुटी पुतळ्याचे राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मून केले अनावरण गांधी वाटिकेचे उक्तावण। उत्तर प्रदेशातले बारबांकीत 3 माळ्यांची बिल्डिंग कोसळ्ळी 2 जाण सोंपले 12 जाण जखमी 4 जाणांचो घेतात सोद। शेनवार आयतारा नवी दिल्लीत जावपा आशिल्ले G20 बसकेक चीनाचो राष्ट्राध्यक्ष जी पिंग वांटेकार जावचो ना चीन परराष्ट्र मंत्रालयान दिली म्हायती। लोकसभा वेंचणूक मुजती आदी घेवपाचो सरकाराचो कसलोच प्लान ना म्हणटा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर। एक राष्ट्र एक वेंचणुकेच्या निर्णायक वेंचणूक स्ट्रॅटेजिस्ट प्रशांत किशोराचो येवकार 4-5 वर्सांच्या ट्रान्झिशन फेजीचो लोकांच्या हिताचो विचार करून केल्यार खंय बरें। शेअर मार्केट ग्रीनान उक्त्या निफ्टी 19,547 आणि सेन्सेक्स 65,681 उक्तो।